मॉर्निंग एवरीवन. आज मुगेला ब्रेकफास्ट दाखवी तुमकां मागीर धाडटे. सो ही कालची दाल आनी चपाती आनी ही मुगेली च्या. सो ब्रेकफास्ट चोयल तुमी आनी ती एक वस्त दाखयता हांव आनी एक ब्रेड फ्रूट. हो ब्रेड फ्रूट न्हू हांवें त्या दिसा पार्लासून हाडलेलो आनी गॅस फॉट हांवें ताका कितू पे केलें तें हें तुमी म्हाका सांगाय. इतलेशें हेका हांवें 200 पे केलें. 200 आनी तो म्हाका सांगतालो इट इज ते हूंय 600 रुपीज 1 किलो. सो हांवें वॉश म्हारग आहा म्हणून हांव जाणा पूण इतलें हो इतू व्हडलें कांय ना एक्चुली. हो इतू धाकलोसो आहा रुपीज व्हडलें कांय ना. आनी कितें म्हणून पूण हांवें म्हगे फेवरेट म्हणून हांव तो 8 केलोली पाटी. आनी पार्ला तें एकू शॉप आहा थिंगा वेलेपार्ले आनी खंयच मेळनाय. वेलेपार्ले पासून एकू शॉपाचे एकू म्हणजे तो एकू मनीस घेवन बसता लास्ट. आनी एक फाटल्या दिसान हांवें एक पाटी धाकटेशें हाडलें तें 60 रुपीजान हाडलें हेज्याकीन मातशें ल्हान. पूण हे 200 म्हणल्या पासून मुगे पासून म्हारग. हांव नको तें तेशें करून वचत जाल्यार तुमकां खबर आसतली गोंयां कितें करून मेळटा जाल्यार खबर आहा सुद्दां म्हाका न्हू गोंय कितें करून फारीक करता तें तुमी. बट आय फेल्ट दिस इज वेरी एक्सपेन्सीव पूण तें म्हगे न्हू फेवरेट सामकें फ्राय करून खावपाक. आनी हांव पार्ला तुमकां खबर आहा पार्ला गेलोली पाटी हांव तें हाडटा. सो हांवें तें हाडलें आनी म्हाका हेचा करूं मेळोंकूच ना. सगळीं घरा आहाय तेचा करुया म्हणलें. सो आयज सगळीं घरा आहाय वेलपा घरा आहा आनी डॅडी आहा हिंगा. सो ताका लागून हांवें चिंतलें आयजू करता म्हूण फ्राय. सो आयज हांवें तो फ्रिजींतून काडून दवरला आनी मागीर तेन्ना पर आमी तो फ्राय करतलीं. आनी आयज म्हाका जायत काम आहा कितू सामान मागीर हाडपाक आयज स्टिचिंगाचें आयज हांव एलकन आटोचिना पावतलें आनी हांव मनीस नगरा वयतलें. आनी म्हगे फ्रिजीय पिड्डी जाली. फ्रीज न्हू म्हगे हिंग सकयल अशें करून लिकेज येता कितें करून घेवपाक ना फ्रिजी लिकेज आहा. सो हांवें कोणा न्हू आपयला आमगे थिंगाचो कोण आहा तो एकलो ताका हांवें आपयला. चोया तो कितें सांगत तो. सो बेस पडना जाल्यार पुरो तो फ्रिजीचो एक्चुली खबर ना आयल्यार इट फर्स्ट टायम हें जालें तें कितें तरी लिकेज जालें ताका इन कितून 2010 सान आतां ती फर्स्ट टायम तशें कितें प्रॉब्लेम जाला. आनी 15चो जाता 25चो जाता आतां. सो फर्स्ट टायम तशें कितें प्रॉब्लेम जाला. सो ह्या कितें सांगता तो 11:30 जातलो. आयज सगळी घरा आहा न्हू ताका लागून हांव भायर सरतलें तो आहा चोवपा मागीर. सो ह्या दीस कितें करता म्हळ्यार दीस प्रोडक्टीव आसतलो आयज कित्याक म्हगे आयज सारकें धांव सगल्याक मनीस नगराक बी म्हाका जायतें सामान आहा आनी थिंगा आयज बिलकूल दाखोवपा ना कित्याक इतू सामान आख्खें लिस्ट केलो व्हडलें एकू बारा बस हाडपाचें सगलें. सो मागीर मेळटा आनी च्या पिवपा वयता आतां. आतां म्हगे मनीस नगरांतून काम काबार आनी हांव घरा पासून भायर सरलोलें 10 o'clock. 10 o'clock म्हणजे 10 to 10 भायर सरलोलें आनी म्हाका आतां 1.5 hour लागोलें. आत्तां म्हाका रिक्षा मेळ्ळा आतां 11:15 जालें आनी इतली ताण लागोलें आनी भूक लागोल्या म्हाका ती कांय घेवप वचूंक मेळ्ळो ना. आतां घरा कडेन वयता आतां सामकी ताण लागोता. ग्लावरीचें हितून सारकी जोडी बी आहा न्हू भायल्यान ताका लागून हांवें बेगीनूच काबार केलें म्हजें काम सकाळीं भायर सरून. मागीर दनपार रावलें जाल्यार न्हू मागीर आनी सारकें वता भोंवप सारको येना आनी मागीर ट्रॅफिक सुबेज जाता. आनी सेकेंड थिंग ते रस्ते ते साफ केले. खरें सामकें इतलें टायरींग आतां आनी म्हाका सगळ्यांक सुबेज टायम म्हाका सुद्दां आयज लागलो. म्हाका हितून मुगे एपार आलो घरा हाडपाक तरी म्हाका दिसता हांव कितें ना कितें हिसोल आसतलें लिस्टा वयलें ताका सांगून येयना कितें हिसोल जाल्यार मागीर हांव ताका फास्ट करपा लायतलें चोया घरांत वचून. आनी आयज
प्लॅन आमगेलो आयज उदका घरा हा सो ह्या घरा कडेन सायन्सा वायस चलताले सोडली आफ्टर स्कूल जाते आनी काय करना आनी मंडे सान बॅक टू माय डेली वर्क शिवपाचें स्टार्ट करूं जाय म्हाका आतां सामकें ऑन सिरियस नोट सामकें एश करून ना जाल्यार केशें गावपा खातीर सामकें घेतलें आतां दिसान मातशें चिल आवट जालो आलो हिंगा थिंगा भोंवतालें आनी मातशें रेस्ट घेयलेलो थर्डला टायमार बट नाव आय वील स्टार्ट फ्रॉम मंडे सारकें बॅक टू वर्क हे भाशेन कित्याक न्हू आतां इस्टरा पळय जायतें हांगा बाजार करपाचें वयता आतां घरा आनी मेळटा मागीर तुमकां आतां वयताय आमी जेवपाक जालां आमगे जेवण रेडी आनी थोडें मातशें गरम करपाक दवरल्या सोनू वयताय जेवणाक आतां आमचें आयज जालें खंयची डॅडी जय म्हूण सांग बेडरुमा बसून जय सांग आमगे जेसी सार करपा येयलो आहाय ते रेडी जेवपा भितर म्हूण सांगलें सो आमगे जेवण आयज आयज न्हू डॅडी गेलो घरा आनी डॅडी भायर सरतना मातशें बिजी उरलें टायम देखून चोवना डॅडी कितल्या भायर सरलो आनी ते आमगे फ्रिजी म्हळ्यार न्हू ते फ्रिजी आतां येयले ते फ्रिजी चोवपा येयलोले आतां तो म्हणटा म्हाका तें कितें थंय न्हू तें आवटलेट आहा ती खंय तेजी ब्लॉक जालो आयसान आनी हांव चिंतालें हेच्यान मुगे दूद बीन न्हू राती दोल जाल्यार आयस जातालो नेक्स्ट डे मॉर्निंग म्हळ्यार अंडेन पासून आयस जातालो अशें करून पयलीं केन्ना जायनासलोलें सो तो म्हाका म्हणपा लागलो तें आख्खें तें खंय चोक जालो हा आतां हांवें कितें करपाचें हांवें आख्खी रात बोर आयज ती फ्रीज बंद दवरपाची आनी तें सगळें मागीर मेळ्ळें जावन सकयल येतलें आनी मागीर फाल्यां सकाळीं ऑन करून चोय म्हणलें तेणें आनी समज जायना जाल्यार पासून न्हू सेम प्रोसिजर हांवें फॉलो करपाचो म्हणजे तें करपाचें ऑन बंद करून दवरपाचें आनी मागीर आपणाक फोन मार म्हणलें तेणें आपूण मागीर येयन करता थंय आनी आतां गेलें तें आतां आमगे सगळें बाराबोर आयज एसी बंद पडला एक बेडरुमाचो एसी तेय चोवपा येयल्ले पूण ते तांकां करपा जायना सर्विसींग मागीर नेक्स्ट दुसरी एसी आहा ती ही एसी हांवें सर्विसींग करून गेलो तो ही एक सर्वीस केल्या आनी सॉरी आतां दुसरी ती एसी आहा ती न्हू म्हाका सो ताका स्पार्ट कितें चोवपा पडटा तांकां सो ह्या कितें सांगताय तें मागीर हेच्यान गोवोरमेंटान न्हू एसी जायत स्वता सामकी हिंगा सुबेज पडटा गोरमी आनी आयज तुमकां हांव न्हू तें हेजे खबर हांवें आतां इल्लीशी न्हू भाजी वेजिटेबल अशें करून कट केल्या आनी मॅरिनेट करून दवरलो आहा आतां तें फाल्यां हांव तें मातशें बिरयानी भाशेन करतलें एक्चुली कितें जालें म्हाका आतां म्हगे फ्रेंडागे फोन येयलोलो आनी तें म्हणपा लागलें आपूण काल बिरयानी केलोली वेजिटेबल बिरयानी म्हूण मागीर म्हाका बिरयानी न्हू तें पॅकेट आहलोलें पावडराचें हांवें कितें चिंतिल्लें हांवूय बीन तशें करता म्हण कितें संडे मातशें कितें करूं पडटा कितें आयज हांव नुस्तें चोवपाक गेलें ना कितें आयज हांव मनीश नगरान गेलें मागीर म्हाका नुस्तें चोवपाक मेळोंक ना सो हांवें मागीर कितें केलें आतां तें सगळें मॅरिनेट करून दवरलें हांवें आनी मॅरिनेशन हांवें न्हू तितून दाखयता तुमकां मातशें भायर दवरलां मॅरिनेट करून आयज म्हाका न्हू अशें करून सॅटर्डे हांव कितें अशें करून मातशें न्हू तें तयारी करून दवरता मागीर म्हाका संडे मिस आसन येता म्हणल्यार मागीर बऱ्या पडटा सो न्हू हांवें हितून दिसती पडटलें कलरफूल सो हें मॅरिनेशनान हांवें कितें केलां हांवें वेजिटेबल यूज केलां म्हाका कितें आहलो तें कॅबेजी पीस केले मोटे मोटे कॅरेट केले पीस आनी म्हाका बेबी कॉर्न आहलें तुमकां दिसती पडटा हितून हांव म्हाका बेबी कॉर्न ग्रीन पीस आनी हांव न्हू तितून फाल्यां चेरी टमॅटोज घातलें फाल्यां आयज घायले न्हय आनी कॅप्सिकम घायल्या आनी म्हाका एक्चुली फ्रेंच बीन मोको ना जाली
बट इट्स ओके. आनी हांवें तितून इल्लोसो बरिस्ता करून घायला, पियाव ब्रावन करून घायला मॅरिनेशनाक, आनी इल्लोसो पियाव हांवें फाल्यां मागीर टॉपिंगाचे बेस्ट घायला घालपा दवरला. आनी मॅरिनेशन हांवें कितें केलां, आनी कांची घायला ना, हाली बिरयानी मसाला पॅकेट आहा तें घायला इल्लेशें, हल्दी पावडर, कोरिएंडर पावडर आनी कोरिएंडर पावडर आनी इल्लोसो गरम मसाला पावडर घायला आनी कश्मीरी रेड चिली पावडर. सो इतलें घायला. सॉल्ट घायला आनी तेजे वयल्यान इल्लेशें न्हू तें कांदो भाजलो न्हू तें तेल हांवें घायला इल्लेशें मातशें, आनी कर्ड, तें सगळें मीठ बीन घालून मिक्स करून दवरला सगळें. एलकन सकयल गेला आतां हेडपा मातशें वत. आतां फाल्यां संडे आहा न्हू ताका लागून म्हणलें मातशें वचते वयत जाल्यार. आतां तो मॉला वचपा जाय म्हूण फाटीं लागलो आहा. विलबाजी मातसान येयली म्हणटरी मागीर न्हू आमी चोया गोडे चडशीं भायर सोदतलीं, बेश्टी रावंड मानातलीं ताका. मागीर ट्युजडेसान एग्जाम कॉमर्स. सो तितलें केलां, मॅरिनेट करून दवरता हांव आतां. आनी मागीर फाल्यां मागीर फटाफट हालीं शीत करपाचें. एक सायडीन तें भाजी जाता, एक सायडीन शीत जाता म्हगेलें. आनी गोडे चडशीं आतां भायर सोदतलीं आमी. विलबा म्हणलो आहा म्हाका भायर या म्हूण. तो येयलो म्हणटरी मागीर हांव वयतलीं मातशें मॉलान ताका भोंवून हाडटलीं. थिंग अशें करून भुरग्यांगे डिफरंट अशें करून आहा जायते बायक रायड्स, मोटर रायड्स बीन सगळें अशें करून तांकां न्हू आहाय थिंगा. चोया आयज ताका लायक वचपा. चोया गेले जाल्यार मागीर न्हू चोया दिसती पळय म्हणजे दाखोवपा मेळ्ळें जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. ओके, चलो देन, सी यू ऑल.